पेपर वाचला गोवन म्हणटा तो पेपर ह्या दिसांनी मुखेलमंत्र्याचे तितले वायट टायम बरयना तांणी हेडलायन केल्ली आहा की जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरीन सांगलां की स्पेशल कोर्ट्स करचे लँड ग्रॅब केसींनी हे स्पेशल कोर्ट सगळो प्रमोद सावंताचो सरकार करपाक तयार ना हाजो अर्थ कितें जाता की लँड ग्रॅबान प्रमोद सावंताचो सरकार इनवॉल्ड आहा BJP इनवॉल्ड आसा डेडिकेटेड कोर्ट्स ते करतात डेडिकेटेड पब्लीक प्रोसिक्युटर ते करतात एक्युज्ड आहा ताका चॅकआउट करपाक दिता जो मनीस मेन एक्युज्डाक घेवन वता ते मनशाचेर अशी सेक्शन घाल्या की कोर्टान ऑब्जर्व केल्या की सेक्शन सगळी बेलेबल आशिल्ली म्हळ्यार हें पयलेंच फिक्स जाल्लें की हे मनशान व्हरून ताका चॅकआउट करपाचो व्हरून पावोवपाचो आनी ताका मागीर तांणी पुलिशेन सोडपाचो आनी तो मानिकोमान धाडपाचो कित्याक तो पुलीस सारकी ना हें सगळी स्क्रिप्ट पयलींच बरयलेली आनी आतां जो विसल ब्लोवर आहा आमचो अमित पालेकर हो विसल ब्लोवर कितें हाजे कडेन एविडन्स आयले की एक्यूज असो म्हणटा म्हणून एक्यूज म्हणटा की आपल्याक CBI कस्टडीन घालचो म्हणून की गोंयचे पुलीस प्रमोद सावंताचे पुलिसाक आपूण पातयता हे तो सांगपाक गेल्ले मनशाक पुलीस स्टेशनार आपयतात आनी जे मनशान व्हरून ताका चॅकआउट केला व्हरून बरो सुरळीत पावयला तो मनीस आज सोडून घरा पावलो हे कसले कायदे आनी उलयता कितें हांकां लज आसपाक जाय आनी बरें आनी थंयच्यान फुडल्यान हुबळींतल्यान तो प्रायवेट चार्टर्ड एअरक्राफ्टान म्हणून आनी खंय पावयला आसत म्हणून कित्याक हे दिसांनी चार्टर्ड एअरक्राफ्ट म्हणटा अशेंच वापरतात BJP आनी हांचे मंत्री सो हे एअरक्राफ्टान व्हरून ताका पावयलो आसतलो तुमी एअर ट्रॅफिक कंट्रोला कडेन चॅक करात खंय खंय ते विमान गेले ते पळोवचें पडटलें आनी जो मनीस उलयता जो मनीस सांगूं सोदता की बाबा अशें अशें तो एक्यूज म्हणटा ताका जर तुमी असले मनशाक जो हू हेड्स पॉलिटिकल युनिट ऑफ अ पॉलिटिकल नॅशनली रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी ताका जर हो हॅरेसमेंट करपाक लागलो खंयचोच गोंयकार फुडें वचना कोण येतलो फुडें वी हॅव कम हियर टू एक्सप्रेस अवर सॉलिडेरिटी with Amit Palekar, with our colleague in the India Airlines, and we want to give a clear message to the people and to the government. असल्यांक हॅरेस केले पुलीस स्टेशनार आपयले म्हणून आमी भिना आमी सगळे एक जावन एक मुवमेंट स्टार्ट करतले जो मुवमेंटान BJPक कळटलें असले मनशाक वयर ते गदेलाचेर बसून तांकां कितें बुजतालें तें आमी दाखोवपाक तयार आहा हो मनीस एक खंयचे तरी कोण आर्म्स कंपनीचो कामाक आशिल्लो ताका आतां प्रमोद सावंताक कामाक लायला आनी एक आमचो असो जर आसता सावथ गोवान सो वन प्रमोद सावंत इज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू दीस टायप ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयमेंट इज रायझींग असले जे आहा तांकां ताणें एम्प्लॉयमेंट दिला आनी ताका तुमी वालोर दिता हांवें ताका रिप्लाय करपाचें हांव रिप्लाय करपाक तो कोण म्हणून एक प्रोफेशनल पर्सनली तो येता आनी पॉलिटिकल पार्टीचो स्पोक्समॅन जाता आनी तुमी म्हणटा विजयाक प्रती उत्तर दिलें प्रमोद सावंताक सांग उलय म्हणून आतां वता हांव बेगीन हांव वता कित्याक थंय तें वेस्टर्न बायपासाचें फीत कट करपाक आहा